नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. तुमकां सगळ्यांक हनुमान जयंतीच्यो परबी. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशभरातल्या भांगर विकप्यांनी संप घेतलो फाटी. भांगराचेर लायिल्ल्या अतिरिक्त कराचो फेरविचार करपाचे केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे उतर. संघटना मेळ्ळी सोनिया गांधी आनी प्रणब मुखर्जी. गोंयची दुकानां उक्ती. शुक्रारा जगभरातल्या क्रिस्तांव भावांनी गुड फ्रायडे पाळ्ळो भक्तिभावान. येशूक खुर्सार चडयल्लो तो दीस. येशून भोगिल्ल्या यातनांची काडली याद. इगर्जींनी मीस पळयात गोंयचो गुड फ्रायडे. बागा जाल्ल्या गाडयांच्या विचित्र अपघातात राजस्थानच्या हरीफ अब्दुल शेख ह्या पर्यटकाक लासून मरण. बायक आनी मोटारी मदीं अपघात जातनाच पेटलो उजो. वीस मार्चा उपरांत बांदकामाक दिल्या ती लायसनां सरकार घेतले फाटी. शार आनी गांव नियोजन मंत्री मनोहर पर्रीकारान दिली म्हायती. सोमारा संबंधीत खात्याक वतलो मंत्रालयातल्यान आदेश. आनी मिरामार चालू आशिल्ल्या आशियाई बिलियर्ड्स आनी स्नूकर सर्तीत इराणी रेफ्रीक मेळ्ळी तोखणाय. इराणात बायलांक स्नूकर आनी बिलियर्ड्सांत मेळटा जाय तसो तेंको म्हणटा इराणी रेफ्री. आता खबरो विस्तारान. देशभरातल्या भांगरा वेवसायिकांनी शुक्रारा संप फाटी घेतलो. 17 मार्चा सावन हो संप चलतालो. गोंयांतूय सकाळ सावन भांगराची दुकानां बंद दवरली. केंद्र सरकारान वस्तींचेर लायिल्लो एक्सायज, वाडयल्ली कस्टम ड्युटी आनी 2 लाखां वयर भांगर विकते घेतल्यार पॅन कार्ड दाखोवपाची अट ह्या सारकेल्या गजालींक देशभरातले भांगरा वेपारी विरोध करतात. गोल्ड डिलर्स असोसिएशनाचे शिष्टमंडळ शुक्रारा सोनिया गांधीक आनी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जीक मेळ्ळे. ह्या बसके उपरांत तांणी संप फाटी घेवपाची घोशणा केली. भांगरावेलो टॅक्स वाडयिल्ल्यान 17 मार्चा सावन देशभरातल्यो वेगवेगळ्यो ज्वेलर्स एसोसिएशन्स आंदोलन करीत आसल्यो. शुक्रारा दिसा पुराय देशांतली भांगराची दुकानां बंद दवरून तांणी सरकाराचो निशेध केलो. अखिल भारतीय स्वर्णकार संघान युपीएच्यो अध्यक्ष सोनिया गांधींची भेट घेवन भांगरावेलो टॅक्स कमी करपाची मागणी केली. संघाचो अध्यक्ष मधुकर चांचडान अधिक माहिती दिली. हमारे कहने के ऊपर प्रणब जी ने जो पार्लियामेंट में संकेत दिया है कि इसके ऊपर विचार किया जाएगा और ऐसा है कि जो आपकी तकलीफें हैं इसको बड़ी गहराई से देखते हुए इसके ऊपर कोई फैसला किया जाएगा. अखिल भारतीय स्वर्णकार संघाच्यो मागण्यो अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी लागीं धाडपाचे उतर सोनिया गांधीन दिले. असोसिएशनाच्या एका शिष्टमंडळान बिरेस्तारा प्रणब मुखर्जीची भेट घेवन भांगरावेलो टॅक्स कमी करपाची मागणी केल्ली. शुक्रारा ते परतून मुखर्जीक मेळ्ळे. अर्थमंत्र्यान दिल्ल्या आश्वासनांक लागून संप फाटी घेवपाचें थारलें. गोवा गोल्ड डीलर्स असोसिएशनान शुक्रारा दुकानां बंद दवरिल्लीं. Indian delegation had met Finance Minister today, and Finance Minister has assured the Indian delegation of jewelers who had met him today in the morning that he'll look into this matter, and he has assured that he'll roll back the taxes. Basically, excise is what he has promised us. Import, he might come down. That's he'll look into this matter, but there's no written what he has given to us. It's all orally what he has told. So, on the assurance given by Finance Minister, we have called back the ban what we had announced today on 6th. So, we request all the jewelers to open the premises from tomorrow. He promised to implement the assurance on 11th of May, since the Parliament runs from 23rd to 10th of May. So we are waiting for a positive reply. We just got the assurance. If suppose the rollback does not happen as he has promised us, we'll start back our protest from 11th of May. ब्रँडेड नाशिल्ल्या भांगराचेर 1% अबकारी कर लावपाची घोषणा अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जीन अर्थसंकल्पांत केल्ली. आयात जावपी भांगराचेर आयात कर डबलीन वाडयल्लो. 2 लाख रुपयां परस चड मोलाचे भांगर घेतल्यार पॅन कार्ड नंबर दिवप गरजेचें केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. शुक्रारा जगभरातल्या क्रिस्तांव भावांनी गुड फ्रायडे भक्तिभावान पाळ्ळो. ह्या दिसा रोमन सैनिकांनी येशूक जेरुसलेमांत माउंट काल्वारी दोंगरार नाका नाका तूं यातना दिवन खुर्सार चडयल्लो.
येशून सोशिल्ल्या ह्या यातनांत वांटेकार जावपा खातीर म्हूण खुबशे क्रिस्तांव भाव आयच्या दिसा आपल्याक आवडटा ती गजाल करिनात. गोंयांतूय हे निमतान इगर्जींनी मीस जालें. पळयात गोंयचो गूड फ्रायडे. बागा पुलार जाल्ल्या एका विचित्र अपघातात राजस्थानातल्या हरीफ अब्दुल शेख या पर्यटकाक लासून मरण आयलें. ताची बायक आनी एका गाडये मदीं अपघात जालो तेन्ना हरीफाची बायक गाडये पोंदा पडली आनी तिका उजो लागलो. ह्या उज्यांत हरीफ सोंपलो. गाडयेंत ते तिगूय पर्यटक साल्वार जाले. 12 जाला आनी हांव हायवेसून येतालो पळय तेन्ना एणीन म्हाका ओवरटेक केला पयली खंय ते गाडयेन ओवरटेक करून इकडेसून ही गाडी येताली कालांगूट वयपाक आनी वो कालांगूटसून बागान वयतालो अंजुना रोड. तेन्ना सडनली ही गाडी पळय येयल्या पळय तेन्ना तो सोमतो डायरेक्ट तेच्या पोंदा गेला आनी तितक्यान हांव येयलो फाटल्यान पळयत जाल्यार वो पोंदाक गेला वो मेलो म्हणून हांवें इन्फॉर्मेशन पोलिशेक दिलें. कळ्ळें तुका पोलीस विथीन 15 मिनिट येयले पूण कितें जालें त्या मदीं तेका ते गाडयेक उजो पेटलो सोमतोच उजो पेटलो. कळ्ळें आमचे कडेन कांय जायना आमचे रोहन बाब ऋतू खूब जाण येयले पूण तो आमी बॉडी काडपाची ट्राय करताले कित्याक इतके उजो पेटलो की सगळे तेजे हे जालें वायरींग करपालें आनी आमी खूब त्रास घेतले लोळके हाडले हे केले पूण आमकां ती बॉडी तेजी फक्त अर्दी बॉडी मेवळी कित्याक आमी फक्त तेजी बॉडी हे करताली. गाडयेकार आसलो पळय तेजे एक कपल आसले बॉम्बेचे तांकां सांगले भायर सर पेपर घे आनी तूं भायर सर. कळ्ळें गाडयेक आमकां चान्स ना की पयली व्हिलाक लागलो उजो आनी हांगा कांयच ना म्हणजे पालोवपाक हांगा उजो म्हणजे कांय ना रेंव ना उदीक ना. आमकां इतकें दूख लागलें की तेका आमकां पळोवंक जायनालें कित्याक आमी जशें उज्यान उलपयता न्हू तसोच तो उलपोंक लागलो. तरी आमी तेका कोशिश करून निमाणी पोलीस जीप हाडून तेका दोरे बांदून फाटी घेतल्या तेन्ना तेजी हे जालें आनी बाबडो बिचारो तो अर्दो हे जालो. आतां तेणीन तरी आमच्या गोवोरमेंटान म्हणजे अशें हे करूंक जाय एक स्पीड ब्रेकर घालून दवरूंक जावो. आता गिरायक वेवसायीक विसव